सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदी वेगवेगळी मतां दिसून येतात। एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका। मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजालीपासून तो खंय सदांच पयस रावता। जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबनाविशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम। दुसरे वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराची सनबनाविशीं भूमिका बदलल्या। पळयात पुराय बातमी। दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या। हे विशीं पत्रकार आनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें। जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात। दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना, अशें बसून हांव पयस आसता। पण सनबन बीच लायनींग दिस इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन, नोबडी कॅन चॅलेंज इट। व्हेन गव्हर्नमेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट। आपूण कुशीन राव हें योग्य। तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबन। सुरवातीक सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान आपली भूमिका बदलल्या। ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय। पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर। ईडीएम जाय, आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा। हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हे सनबन ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।